एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आहात तुम्ही? हाय गाइस, वेलकम टू माय YouTube चॅनल. सकाळ झाली, आता मी वयता भायर डेल्फिन वजान सामान हाडपाक. कित्याक फाल्यां एकू दीस परवा आसा क्रिसमस. फाल्यां हो ना, कित्याक फाल्यां तेका न्ही चर्च परवाय ना. फाल्यां मेन न्ही सामान बी हाडून की परवा क्रिसमस न्ही, हो फाल्यां ना. ताका मेन म्हणजे चर्चीन होली फॅमिली चर्च आनी तसो ताका न्ही इव्हेंट येयला फाल्यां. म्हणजे सकाळच्यान तो फ्री बिजी आसतलो थंयसर. सेटअप कर हें कर, रातचे 12-1 घरा येतलो. तेंचे ते हें आसता न्ही, मिडनायट मास बी आसता न्ही फाल्यां. सो ताका लागून तो बरो फाल्यां आपूण ना. सो म्हटलें तूं फाल्यां ना, म्हटलें आयजूच या आनी म्हाका ते थोडे सामान बी जाय आसलेले. सो डेल्फिनोजान घेवन येवया. इफ तो आयजू सपोज फ्री ना जाल्यार न्ही हांव ब्लिंकिटांतल्यान ऑर्डर करपाचें. तो बाबा आयज आपूण आसा फ्री, वचून येवया. सो जस्ट भायर ब्रेकफास्ट केलें, जस्ट आमी भायर सरला वचपाक डेल्फिनोजाक. की ते एक काम करून येवया म्हटलें. आणि कितें म्हणटालें हांव, म्हाजें तें नाचणी जावकूच ना. शी लास्ट इयर जाल्लेलें म्हाजें दिसता. मम्मी म्हणटा हो म्हणटा थंडेन जायना म्हणटा तो, जावकूच ना बरें. एक सुद्दां ताका अशें स्प्राउट अशें येवंक ना. आतां पळोवया आतां कितें करपाचें. तें दवरता ना, आसूं तेंच दवरता हांव. आसूं माती घातला न्ही हांवें, तेंच दवरता हांव. आतां वयताना जस्ट शॉपिंग करून जालें की थंयसर आमच्या घरा भायरूच न्ही एक कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. थंयसर रेंव आसा, म्हाका रेंव घेवंक जाय. ओके, आनी कांय ना, जालें इतलेंच. सो म्हटलें वचून सगळें घेवन येवया म्हटलें आयज. आतां आमची थंडी पडटा न्ही ना चड, मातशें सकाळची चड आसता थंडी. मागीर आतां वतान तितलें ना. ओके, सो भायर सरला. ओके, मेळटा तुमकां मागीर. चला, आयज सगळे पॅक सामके, पार्किंग ना डेल्फिनोजान. सगळे जाणां येयला शॉपिंग करपाक. चला ऑनियन 95 रुपीज. पण कितें करपाचें, कांदे ना जाल्यार जेवण जाता. जेली झाले. तो झालं आमचे क्रिसमसची शॉपिंग. हय चल्ला आमची तयारी क्रिसमस. ओके, आयज न्ही खूब रश डेल्फिनोजान. कित्याक खबर आहा, फाल्यां ट्युजडे आनी फाल्यां न्ही भाजयो बी येयना. ताका लागून आयज बरे भाजी बी आसलेले. सो ताका लागून आयज न्ही खूब रश आहा आनी सांजचे आनी लोक आसतले. सो आमचें काम एक जालें, बरें जालें. फक्त हाडपाचें चिकन तो फाल्यां हाडटलो. सो ते फाल्यां. तर बाकीचे बारीक बारीक सामान सगळें घेतलें हांवें. ओके, घरा वचून तुमकां मेळटा. चला. सो परवरी आमचे फ्लायओवर पळयात. तर तुमकां दाखयता हांव. ऑलमोस्ट जावपा पावला, फुडें पावला न्ही. पळयात 4 वर्सांनी व्हिडिओ पळोवपाचे आमी. आता व्हिडिओ कॅप्चर करता हांव. मागीर 4 वर्सांनी पळयात. मागीर हांगासर सामकी चेंजीस जातले सारके. मातशें ट्रॅफिक जाता, होच प्रॉब्लेम आता. पण ती रातचेय काम करता न्ही, रातचे 24 आवर्स काम. मातशें बेगीन जालें हेंचें. हें पळयात, पिलर्स बी जाले ऑलमोस्ट. फाटले जाले पळय, हें आतां चालू आहा पळय, जावं ना अजून. हें जातलें आतां. चला, तू जस्ट पावले आमी घरा आनी दाखयता तुमकां कितें हाडलें तें. सगळें बारीक बारीक सामान. आनी हें हांवें सगळें घेवन येयलें आसलेलें न्ही. मागीर आनी फाल्यां कोण वयतलो परत. म्हणजे हें सगळें जेली, मागीर हें पळय हें कितें म्हणटा म्हाका, कितें तें बरयलां हांगासर उज कितें तें सगळें घेवन येयलें. आनी पळय हें बीन चॅरी खंय. ओके, हें सगळें मेळ्ळां म्हाका. आनी हें मॅशमेलो. तो हें सगळें क्रिसमस डे दिसा हांव दवरतलें. आनी प्लेट एक घेतला हांवें. हें म्हाका आवडलें प्लेट. आनी हें घेतलां हांवें कोकाड. ओके, सो हें जालें. आनी हें एक मेजिपन. ओके, आनी म्हाका न्ही हें मेवळें शान बिर्याणी मसाला दुबयचें. सो हेंच म्हाका बरें जाता बिर्याणी. आनी बारीक बारीक क्रीम बीन फाल्यां तें पुडींग बिडींग करपाक, बासमती रायस, कांदे टोमॅटो आनी बारीक बारीक दूद बीन सगळें घेवन येयलें हांव, शुगर बीन. ओके, आनी शेपू हाडला. आयज करतलें शेपूची भाजी करतलें जेवणाक. आनी मम्मीन हांगासर मोगाक न्ही स्प्राउट हाडला. तो मोगाचो रोस आनी शेपूची भाजी. हें पळयात, मोगाक न्ही स्प्राउट हाडला. सगळें हांव काडून दवरता. काडून मागीर शावर घेता आनी मागीर तुमकां हांव मेळटा. ओके, चला.
तो जस्ट न्ही हांव शावर घेवन आयलें. आज लेट जालो. ते शेपू न्ही क्लीन करपाक टायम लागले. 3 बंडल हाडलेले हांवें ताका लागून. सो दाखयता तुमकां हाजे मेन्यू. ओके, सो भाजी न्ही अजून जावंक ना आनी म्हाका न्ही शेपूची भाजी न्ही खूब आवडटा. पळयात अजून उरला मातशें. ओके, आनी थोडेशें न्ही फ्रिजीन न्ही पनीर आसलेलें तें मागीर पिड्ड्यार जाता न्ही. पयर हांवें तें हेका केल्लें, पिझ्झा घातलें, थोडेशें उरलेलें पनीर. तो म्हटलें मम्मी मातशें अशें बेश्टेच सुका कर म्हटलें. आनी मुगाचो रोस केला. मूग आनी ते गड्डे आसता पळय, ते गड्डे तुमी कितें म्हणटा खबर ना, म्हणजे हें म्हणजे फ्लावरा भशेन आसता ते, म्हणजे कॅबेजा भशेन सकयल गेड्डे आसता आनी ताका वयर पानां आसता. ते गेड्डे घालून न्ही मुगाचो रोस केला आनी ताका बरें लसणाचो फोण्ण मारला. तो आयचें स्पेशल जेवण हें. आयज न्ही आमी भयण येवपाची आसा. 4 ट्रेन खंय ते कुमटासून. सो लेट पावतली तेमी, रातची 9 अशें पावतली. सो ते हांव व्लॉग करचें ना, डायरेक्ट तुमकां फाल्यां मेळयता. ओके, सो भाजी जालें. जेयता आमी. जेवून न्ही आयज हांव एक स्वीट करता, एक क्रिसमस स्पेशल स्वीट. ओके, जेवून बी घेता पयलीं, मागीर तुमकां हांव मेळटा. ओके, चला. तो जेयली आमी, जेयली आनी जस्ट न्ही म्हाका आतां एक कॉल येयलो. म्हाजी युट्यूब फॅमिली तिमी खंय एक ओल्ड गोवा येयला खंय. सो तिमी आमगे येता खंय, तर कितल्यांक पावतली खबर ना अजून. जस्ट तांकां आतां एक कॉल केल्ले, ती पावली आमी ओल्ड गोवा, म्हणजे अजून म्हणजे फेरयेन भोंवता खंय. सो खबर ना कितल्यांक येता तें. ओके, सो जावपा थंय ताका स्टडीज कर म्हटलं, बस थंय. सो तिमी येवपा अजून टायम आसा म्हटलें. आयज हांव करता कोरमोला. सो लास्ट कोरमोला केन्ना करूंक ना हांवें, खबर आहा म्हाका करपाक, केन्नाचें करूंक ना. सो दिस टायम करया म्हटलें. आनी लास्ट टायम हांवें केल्लेलें कलकल. सो दिस टायम हांव कलकल करचें ना, कोरमोला करतलें. ओके, तो सगळें दाखयता तुमकां. ओके, चला करया आमी कोरमोला. सो हांगासर न्ही हांवें घेतला बावल. आतां तातूंत घालता हांव 2 कप मैदा. तो हांव 1 कप मैदा घालता पयलीं. सो आनी 1 कप घालता हांव मैदा. सो हांगासर न्ही हांवें 2 कप मैदा घेतला. सो आतां घालता हांव 1/2 कप रवा. सो आतां घालता 1/2 कप पावडर शुगर. सो आतां घालता 1 टीस्पून बेकिंग पावडर. सो आतां घालता मीठ थोडेशें. सो आतां घालता हांव थोडेशें वनिला एसेन्स. सो पयलीं न्ही हेका बरें अशें मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात बरें मिक्स जाल्लें आसा. सो आतां घालता हांव 2 व्हडलो चमचो घी. घी न्ही मातशें हांवें गरम करून घेतला. बरें ताका पयलीं मिक्स करून घेयात. सद्या गरम आहा हें, ताका लागून चमच्यान ताका बरें मिक्स करून घेयात. सो आतां न्ही आमकां दूद घालून न्ही हें डव रेडी करून घेवंक जाय. जशें आमी चपातीचें पीठ कालयना तशें, पण दूद थोडें थोडें घाला आनी कालोवन घेयात. सद्या हांवें 1/2 कप घेतला. सांगता कितलें लागता तें. सो इल्लें इल्लें घालून न्ही एक डव रेडी करून घेवया. तो हांगासर पळयत हांवें बरें कालोवन घेतला. ओके, सो आमकां न्ही 1 कप फूल लागोंक ना. 1 कपाचें मातशें थोडेशें उरलेलें दूद. ओके, अशें आमकां पीठ कालोवन घेवंक जाय, जशें आमी चपातीचें पीठ कालयना तशें. सो हांगासर न्ही हांव 2 पोर्शन करतलें आनी हांव न्ही हांगासर कलर एड करतलें. कलर एड करप हें ऑप्शनल आसा, नाजाल्यार तुमी अशेंच करूं शकता. ओके, सो 2 भाग करता हांव. सो भायले कलर आसा ग्रीन आनी रेड आसा. सो ते घालून हांव मातशें कालोवन घेता ताका. सो म्हाजे न्ही ऑरेंज कलर आसलेले फूड कलर ते घालता. ते घालून न्ही ताका हांव बरें मिक्स करून घेता, म्हणजे बरें परत कालोवन घेता. सो हें पळयत हांवें कालोवन घेतला. आतां नेक्स्ट हांव तो ग्रीन कलर घालून ताका न्ही हांव मिक्स करून घेता. सो हांगासर पळयात कलर घालून मिक्स केला. एक्चुअली म्हणजे प्लेन आसलेले प्लेन अशें करया म्हणून, म्हणजे विदाउट कलर एड करनासतना. सो आयज हांव डेल्फिनोजान गेल्लें न्ही थंयसर पयल्लें हांवें कोरमोलाक कलर घालून केल्लेलें. म्हटलें कलर एड करया. सो आतां न्ही हें आमकां न्ही एक 15 मिनटांनी सायडीन दवरूंक जाय. कित्याक रवा आमी घातला न्ही, रवा न्ही बरें सोक जावंक जाय. ताका लागून न्ही ते 15 मिनटांनी आमकां हें मातशें कपडो धांपून न्ही हें सायडीन दवरूंक जाय. सो मागीर करया आमी फुडलो प्रोसेस. सो 15 मिनटां जाल्लीं आसा. सो आतां आमी एका लाटून घेवया. आनी लाटता आसतना न्ही चड अशें पातळ ताका लाटनाका. आतां मातशें थीक आसूंक जाय.
सो हे पळयात लाटून घेतला आणि चड ठीक करनाका. सो हे सारकें आहा परफेक्ट. सो आता आमी कट्स करून घेवया. सो पयलीं न्ही हे सायड्स आहा पळय ते कट करून घेता. अशें स्ट्रेट कट करनाका. अशें ट्रायंगल ताका शेप दिवया. अशें सो हे पळयात आता अशें ताका हांव न्ही फर्स्ट टायम करता. चुकल्यार म्हाका प्लीज कमेंट करा. सो हे पळयात अशें. सो हे पळयात जाल्लें आसा. सो आनी दाखयता तुमकां. सो हे करून घेता मागीर लास्ट दाखयता तुमकां. सो हे पळयात हे सगळें करून जाल्लें आसा. सो आनी तेल दवरलां हांवें. ताका न्ही फ्राय करून घेता. सो हांगासर एक प्रॉब्लेम जाला. हे पळयात हे सगळें न्ही अशें ओपन जाता. पण हांवें ताका बरें अशें धरून न्ही प्रेस केल्लेलें. हे पळय दाखयता तुमकां. हे पळयात हें न्ही आतां हांवें बरें ताका अशें प्रेस केलां. पण तरी पूण न्ही अशें तें ओपन जाता. खबर ना हांवें फर्स्ट टायम केला हो एकूच बरो आहा. बाकी सगळें अशें न्ही ओपन जालां. सो हांवें तें फर्स्ट टायम केला. पण टेस्ट बरो आसा. थोडे थोडे न्ही हांगा पळयात अशें सगळें ओपन जाता. तेलांक घातलें की न्ही तें ओपन जाता. हें एक दोन एक बरें आसा. बरें ताका घट्ट कशें प्रेस केला हांवें. खबर ना खंय चुकलां तें. हय जाता म्हजें फर्स्ट टायम ती ट्राय करता न्ही कितें जाताच मिस्टेक. ओके थोडें भाजून घेता मागीर दाखयता तुमकां. चला सो हे पळयात जाल्लें आसा. फक्त न्ही तें फुटलें आनी एक एक न्ही मातशें बरें आसा. हे पळयात बरें तें हांवें प्रेस केला तरी पूण तें न्ही फुटला. सो आसूं. सो जाल्यार घालता हांव पावडर शुगर. पावडर शुगर घालप हें ऑप्शनल आसा. हांव घालता म्हळ्यार आपल्यालें. ओके बरें ताका मिक्स करून घेता. सॉरी हां म्हाजें सारकें जावंक ना. हांवें फर्स्ट टायम केलां हें. टेस्ट खावंक बरें लागता. ओके ओके सो हें पळयात खावून सांगता तुमकां. बरें आहा बरें नायस नायसली. हांवें ताका न्ही बरें प्रेस केलें तरी पूण तें फुट्टा म्हणजे अशें ओपन जाता. कित्याक तें खबर ना. तुमी आहात म्हाका खबर आहा. तुमी म्हाका सांगतले. ओके चला मागीर मेळटा तुमकां. माझी फॅमिली पळोवपाक रावल्या. आई देवा म्हणटा मरे की फोट म्हणटा. आई साईबा युट्यूब फॅमिली येयली आतां नांव सांग पयलीं. मरीना क्रास्टो. मरीना क्रास्टो. हॅलो आंटी कोई हा. तिमी तुमी ओल्ड गोवा जाल तुमचें बरें अशें. सो तुमी ओल्ड गोवा येयल्ली. सो मागीर हांगा येयली. बरें दिसलें. आनी आनी येयला कोण तरी चेडो येयला. चेडो येयला पळय. मागीर मेळटा तुमकां. तो सकयल हांव फोनार उलयता. आनी कितें म्हणटा बस सांगपाचें. चाय पिवंक बसला आनी रोज कुकीज न्ही फर्स्ट टेस्ट केला आमचे स्पेशल गेस्ट. कशें जाला रोज कुकीज सांग. व्हेरी टेस्टी व्हेरी नाईस. तर ताका दिया म्हटलें आवडलें का हें खावन सांग म्हाका कॉर्नफ्लेक्स चिवडा. हांवें म्हणलें खावं म्हटलें म्हणजे फर्स्ट म्हणजे हांवें केला आनी तेंच्यांनी फर्स्ट ट्राय केला अशें टेस्ट. जस्ट चाय पिताले मी. बरें आहा. थँक्यू. म्हाका पॅक करून दिया. शुअर 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 दिता दिता दिता. व्हेरी नाईस इट इज फॉर चकना. आवडला ताका चिवडा पॅक करून दिता. बरें दिसलें. बॉम्बे ना आता म्हणजे चिवडा आधी मी बॉम्बेसून येयला. आता म्हणजे चिवडा बॉम्बे वयता. हय न्ही. चला अयो अयो शुअर. आनी कितें पर्स आनी ती पर्स. इटू एवरीथिंग मोबाईल घेतला न्ही. तुम्ही तुम्ही तुमकां थँक्यू. तुम्ही इतले टायम काडून आयले इतले. I also was not expecting that I will come over here
but I'm glad that she is very happy today. She met her subscriber. Like a family only, like फॅमिली आम्ही फॅमिली युट्यूब फॅमिली सारखे. आता ते बॉम्बे हा म्हणले आम्ही मलाड वयतात पण शोधून काढू मलाडच राहतात. मलाड नी ओके. एकदा बाय म्हणा. बाय बाय. चल ओके. तो जस्ट ती बी गेली आणि रिसीव गेला तांकां ड्रॉप करपाक. तेंचे खंय परवरी कोण तरी आहा खंय रिलेटिव्स शिव बरो आपूण तेंच्या घरा ड्रॉप करता. मागीर तो गेला चर्चीन. ती इव्हेंट आहे का दाखयत तुमकां थंय कितें दिलें तें. रिसीव आयले की ओपन करून जालें हेजें. म्हणजे ताका एक किट दिला स्मार्ट किट आणि हें म्हाका खूब आवडलें. हें पळयात बरें दिसलें म्हाका हें. ओके आणि स्पेशल चिवडा फ्रॉम मुंबई आणि 2 पर्सी बरे आहा पळयात. ते 2 पर्स दिला. सो आंटी थँक्यू हां खूब बरें आहा गिफ्ट आणि स्पेशल म्हाका हें खूब आवडलें. खूब आवडलें थँक्यू. हांव न्ही विडियो एंड घेवपा येयला. एक्चुली न्ही विडियो एंड घेवपाक विसरलें हांव. ते आतां विडियो व्लॉग केला पळय तो न्ही हांव एंडींग घेवपाक विसरलें. सो पयस जाल्यार एंडींगूच ना. सो आतां हांव एंड करता. ओके आणि आयज बर्थडे आसा तांकां विश करता. एक्चुली काल न्ही हांवें व्लॉग घालूंक ना. सो काल आसलेले बर्थडे सो तांकां आयज विश करता. बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे सुनीता फर्नांडीस. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांव हेल्थ देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे सुनीता फर्नांडीस. सो आनीक आसा श्रुतिका नाईक. बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजे हेल्थ बरें दवरचें हांव हेल्थ देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे श्रुतिका नाईक. ओके तो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय टेक केअर.